अनसिलिंग दनपारां सिलींग केल्लें पळय तें आतां ऑन खंयच्या बेसिसाचेर हें केलें आतां हें अनसिलींग कितें म्हणटा रिजन दिलें पळय एक न्हू तुमकां म्हाजें नांव रवी हरमलकर आमी सगळे विलेजर्स हांगा आसा एना फेर्नांडीस आनी तेची फॅमिली आनी सरावंडींग एरियाचे लोक वायनार म्हणून हांगसर एक बिल्डर आसा व्हडलो तेचे अगेन्स्ट झगडटात खूब वर्सां जाले ताका आनी आमी तांकां सपोर्ट करता अशीच तेंच्यांनी एक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कंप्लेंट घातलेली आनी तेंचे ती सील करपाक ऑर्डर आसली सो आज सकाळीं सील केल्ले एक तुमी मुविजाचें तुमकां एक मुवीचें नांव तुमकां रिमायंड करून दिता अजब प्रेम की गजब कहानी ही तुमी मुवी सगळ्यांनी पळयली आसतली तशें हांगासर तेची हें आसा प्रकृती आहा कितें अजब सरकार की गजब कहानी कित्याक गा म्हणून विचार सील केला अडेजांक कंप्लीट प्रोसेस जाला सिलिंगाचो अडेजांक ओके आनी अजब सरकारान आनी गजब सरकारान डिसिलिंगाची ऑर्डर दिली 4-5 ही फक्त गोंयकारांनी दखल घेवची कित्याक सांग आनी कोणूच दखल घेवंक शकना निद्रास्त अवस्थेन सरकार आसा आनी जो सरकार क्रोनी कॅपिटलिस्टांक सपोर्ट करता आनी तांकां जाय ती सर्वतोपरी मदत करता आनी हांगासर मिसमॅनेजमेंट कशें आहा तेचें बी हांगासर दिसता कित्याक सांग पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान डिसिलिंगाची ऑर्डर काडल्या ती पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान एक्चुअली डिसिलिंगाची ऑर्डर धाडपा जाय आसली डेप्टी कलेक्टर नॉर्थ आनी डेप्टी कलेक्टर आनी मामलेदार धाडपा आसली ती धाडी नासतना सगळे ओवरऑल इन्स्ट्रक्शन्स घेवन येयल्या आनी आमची बाजू आयकनासतना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ते डिसिलिंगाचेर दिल्या थोडी भितर टर्म्स एंड कंडिशन आसा पण ते जस्ट फॉर द नेम सेक आमी सफिशियंट टायम दिल्लो तांकां बाबा तुमी इवॅक्युएट जे कोण आहा पळय ते भायर सरा पण तेंच्यांनी भायर सरनासतना ते थंयच रावले कित्याक सांग हे जो कॉम्प्लेक्स आसा पळय तो रेंटेड बेसीस आसता नॉट अ रेजिडेन्शियल परमिशन घेतला पण रेंटेड बेसीस आसा तो रेंटेड बेसीस आसल्या कारणान भितर गेस्ट आसले तेंचे गेस्ट आसल्या कारणान ते थोडे भायरूय सरूं नासता तेंच्यांनी मे बी सांगलें आसतलें भायर सरूं नाका म्हणून आनी भायर आसलेले गेटीनसून जनेलांसून भितर गेले आनी म्हणून लागले ते पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक सांगलें बाबा हे लोक भितर आसा म्हणून आनी तेंच्यांनी दोळे धापून पयशांच्या घुस्तार जे आमकां जी ऑथॉरिटीज आमकां सपोर्ट करपाक बसल्या ती आतां ऑपोजीट जाल्या आनी जी ऑथॉरिटी तांकां सपोर्ट करपाक तेंच्यांनी डिसिलिंगाची ऑर्डर दिली आनी आयज तेंच्यांनी 11 येवन तेंच्यांनी डिसिलिंग केलां हेच डिपार्टमेंट जेन्ना आमी म्युजिका खातीर फोन करता सगळे गुपचूप आसता कांयच एक्शन घेना पण हांगासर ह्या दिल्लीकाराक लागून हाय प्रोफायल क्रोनी कॅपिटलिस्टाक लागून सगळी मशिनरी जागी जाता आनी डिसिलिंग करता आतां आमकां कांयच शाश्वती ना परत सील करतले ओ परत तांकां लिबर्टी मेळटली ती आमकां कांयच शाश्वती ना परत पण हांव तुमकां आयज सांगपाक सोदतां जे तरेन एना आनी तेजी फॅमिली आनी सरावंडींग एरियाचे लोक झगडटात आमी तेंच्या फाटल्यान सदैव आसतले हें तो आमी तुमकां ठामपणे सांगूं शकता तुका दिसता कॉमन गोंयकार आसलो जाल्यार अहेत आतां कोण ऑथॉरिटी हा काम करतले आसले हांव तुमकां आतांच सांगलां ऑथॉरिटीज आमकां लागून हें काम करीच ना सरकार जावं सरकारान कंट्रोल केल्लो ऑथॉरिटी आमकां एक केन्ना काम करना तुका उदाहरण दिलें मरे हांवें उदाहरण कितें आमी लावड म्युजीक खातीर फोन करता तांकां बाबा हांगासर लावड म्युजीक चालू आसा केन्नाच येयना ते लेटरार जर कंप्लेंट केलेले शो तेंचो इव्हेंट जावन तेंची लेटरां पावता तेजेर एक्शन घेया म्हणून ही कसली बाबा हें चल्लां हें जंगल राज चल्लां तें म्हाका जाल्यार खबर ना राम राज्य 22 तारखेच्यान येयल्या पुरो म्हणून हांव मागता राम राज्य 500 वर्सांनी जे राम राज्य येवपाचें आहा पळय ते 22 तारखेच्यान तरी येयल्या पुरो मागता आनी जे आमचे अंजुनकार आनी गोंयकार न्हिदल्या पळय ते उठल्या पुरो म्हणून मागता हांव Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.